कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। पुलीस अधिकारी आशिल्ल्याचे सांगून दोगा चोरांनी दिवचलच्या एका दुकानदाराची भांगराची सरपळी फारयली। हो प्रकार बुधवारा 11 वरांचेर छत्रपती शिवाजी महाराज मैदाना कडेन घडलो। चोरांनी फारयल्ल्या सरपळीची किंमत सुमार 7 लाख आशिल्ल्याचे कळटा। ह्या प्रकाराक लागून दुकानदार सुरेश फळारी हांचेर कपलाचेर हात मारपाची पाळी आयला। बुधवारा 11 वरांचेर दुकानदार सुरेश फळारी हे सायडीक गेल्ले तेन्ना मोटरसायकली वयल्यान दोग तरणाटे ताचे कडेन आयले। पुलीस अधिकारी आशिल्ल्याचे सांगून तांच्यांनी फळारी हांच्या गळ्यांतली भांगराची सरपळी घेवन ती कागदान बांदून दिली। दुकानाचेर येवन कागदाची पुडी उगडटकीच तातूंत फातर आशिल्ल्याचे दिसून आयले। सुरेश फळारी हांणी हे विशीं दिवचल पुलिशेंत कागाळ केल्या। पुलीस फुडलो तपास करतात। सरपळी मुजी घालून भोवंक जायना कशी गेलो म्हाका तो आनी कितें म्हूण सांगू आतां साधारण सरपळी कितके हेजे आसले कितके कितके 11 म्हणून जातले 11 कितले ग्राम आसली आमची फुल 6 पावण आसली 4 लाखा वयर आसली 4 लाखा वयर किंमत 7 लाख मध्ये तुका लोकीट आहे एक कशी तुम्ही फारायली ते तुमकांच कळोंक ना आणि कागद काढून दिले हांवें माझ्या फुड्यान ताणें कागदान घातली आनी ते कागद मेळ्ळे दिले तितलें हें दिलें ते दिलें दानाक ह्या कागदात कितें आसा ह्या कागदान कितें आसा तुमकां कागद दिले भितर कितें आसलें हे पळय हेतून हे म्हणजे तुमकां कागद दिले भितर कुणो मानार 2 मिनटांनी पळयलें मरे ते नारळ घालून कितें घाला अशें जाला अरे कुठं गेला रे आपण मुतक झालं मग ते खातीम सून कित्याक घाला रे तो ना मग ते 2 पुलीस मेळ्ळे आपल्याक आणि मला ते चेन सारकी ना ती चेन दाखय आपल्याक आता लोक भोंवता आलो पुलीस येतले आनी आमकां तापयता तुमी कांय चेकींग करिना तेन्ना मला तूं हाडून दी ती म्हाज्या हातीन आपूण त्याने काडली आनी दिली कागदान गुपलाय बी आणि येतले हो येयला आनी हांगा येयला हांवें म्हणलें कागद उक्ते केला आनी दाखय पळय म्हाका पळयता जाल्यार 2 गुणे भितर अरे म्हणलें हें कितें तुका फटयलो न्ही ते गेले म्हटलें आसतले आमकां खबर आहा हांगा हें कॅमेरा हांगा बी जाणा म्हणलें हांवें म्हणलें चल या पुलिस कसो येवपाक प्रयत्न आतां गेला म्हणून आतां त्या फराड्याक आपयला आनी तो घेवन गेला ताका पुलीस अशें कितें घडलें पयलीं ना हांवें अजून केन्ना जावंक ना। तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।